हरे कृष्णा. कोंकणी सात्विक कुकिंगान तू सगळ्यांक पुन्हा स्वागत करताची. आज आम्ही पातोळी करची कशी म्हणून पळोवया. हरे कृष्णा. आता आम्ही पळोवया आमका अर्धवळपुणी सोय जावका. सो 1 बाउल सोय घेतील असं, गोड 1 बाउल घेतील असं. तुम्ही हांतू ऑर्गॅनिक गोड वरी उपयोग करेत. 1 बाउल गोवा पीठ, 1 बाउल मैदा पीठ, 1 टेबलस्पून तूप आणि 3 टीस्पून इलायची पावडर आणि पातोळी पान. आता आम्ही मस्तपटी पातोळी खाली तांदूळ वाटून वयर करताची, खाली मैदा पिठाचे करताची, गोवा पिठाचे करताची. जाल्यार हे पातोळी आम्ही गोवा पीठ आणि मैदा पीठ मिक्स करून इक्वल प्रोपोर्शनार घालून पातोळी करता आसाची. हरे कृष्ण. आता पातोळीचे भायरचे जे पीठ असतं सारोज खातीर ताका आमी 1 कप जे आशिल्ले मैदा पीठ, 1 कप गोवा पीठ घाले आणि 1 चिमटी बैरीची चड नाका मीठ आणि उद्दा घालून तांतू लायक करून तुम्ही मिक्स करता. आणि ते घालताना कन्सिस्टन्सी खातीर पक्कने मिक्सरार गुंडल्यार वरी ते लायक जावन येतले. हे मिक्सरान तू वाटून आयिल्लें आसा, ताजे निमित्त नयूची तुम्ही पळोवत नयू जालेलें आसा. आणि हाजी कन्सिस्टन्सी इतले आसता की पातोळी पानारी सम बेस्ट तशी, नातल्यार उद्दा अशी होळता हाकडे तकडे. ताका त्या लेकार तुम्ही हे वाटून नयू जालेलें आसा. गुळ येनाशी, लंप येनाशी ताजी कन्सिस्टन्सी मेंटेन केलेली आसा. आता 1 अर्ध चमच भायर उद्दा घालेलें आसा कायल तापन अशी, आणि गोड धाडोवन तांत घालताची. आता गोड्डाक पांक आयिल्लें आसा, तांतूं तुम्ही तूप घालचे आणि गॅस बंद करून सोडचे. हे निवून जातर 2 मिनिट जातरी तांतूं बाकी पुरा पदार्थ घालेत. हे गोड्डा पाक निविल आसा. निवोच कारण म्हळ्यार हुना आसतना घालणारी सोय आनी पुरा उद्दा सोडता. ताका लायक 1-2 मिनिट निवून जातरी तांतूं सोय घालता. सोय परतून जातरी तांतूं आमी इलायची पावडर घालून सोडता. आता पळोवत तुम्ही सोयी गोड हाची पुरा मिक्स जावन एक लायक चुरून जाल्लेलें आसा. हे पातोळी पान लायक करून धुवन पुसून दवरलेलें आसा. ताजेर आमी हे पीठ घालता अशी. पातोळी म्हळ्यार पातलोचे, ताका लायक करून अशी पातलो का ताका. ताजे नंतर जे पाक काडलेले आसा सोयीचे चूर्ण ते मदे मदे घालून सोडता. ताका लायक करून मदीं तशी पळोवका आनी लायक करून अशी धांपूका. आता आमी केकाची पातोळी पान काडलेले अशें करून हेडा वणांतू दवरता वच्चे. आता आमी पुरा पातोळी पान दवरलेले आसा लायक करून, आनी ताका धांपून एक 10 मिनिट दवरका. 10-15 मिनिट सिजोवच्याक. आता 10-15 मिनिट जालेले आसा. आमगेले पातोळी रेडी जालेली आसा. पातोळी जालेली आसा. पान काडून आमी ताजेर तुळसी दळ दवरून प्रितीन देवा हे पातोळी केलेले आसा, तुम्ही स्वीकार करून घेवका म्हणून कृष्ण परमात्माले हे निवेदन करत. हरे कृष्ण.